गोयच्या 11 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन 4 जानेवारी 2027 मेरेन कंप्लीट जातले अशें स्टेट इलेक्शन कमिशनान सांगिल्लें आसा. म्हणजे गोंयान वट्ट 6 म्हयन्या भितर आमकां 2 इलेक्शनां पळोवपाक मेळटलीं हें नक्की. पूण हाजो फायदो किंवा लुकसाण कोणाक जातलें काय? नमस्कार न्यूकार, म्हजें नांव सचिन सुल्लेकर, तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. गोयच्या 11 म्युनिसिपालिटीचे कार्यकाळ मार्च ते मे 2026 ह्या म्हयन्यान सोंपलो. पूण फाटले 4 म्हयने ह्या 11 म्युनिसिपालिटींनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केल्ले आसा आनी तेच सद्याक कावन्सील चलयता अशें आमकां दिश्टी पडटा. पूण इलेक्शनाक लेट कित्याक जालें काय तें आतां समजून घेवया. इलेक्शन फुडें वचपाचें कारण म्हळ्यार गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2026 जाच्या अंतर्गत वॉर्ड डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन प्रोसेस चेंज करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. पयलीं हे डिलिमिटेशन नंबर्स ऑफ वोटर्स हाजेर लिंक आशिल्ले, जे आता पॉप्युलेशनाचेर आधारीत आसतले. तशेंच प्रोसिजर ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन सुद्दां चेंज आसतले अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्डिनन्स. आनी हाज्या खातीर सगळो प्रोसेस आनी इलेक्शन फुडें व्हेले आनी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त केले इन ऑल 11 म्युनिसिपालिटीज. पूण उपरांत हायकोर्टान एक पिटिशन फायल जाली आनी ऑगस्टाच्या 25 तारखेक ऑनरेबल हायकोर्टान स्पश्ट केलें की ह्या चेंज प्रोसेसाक लागून इलेक्शन अननेसेसरिली पोस्टपोन जावपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेशन आसतना सुद्धा इलेक्शन जावपाक शकता आनी ऑथॉरिटीज जातूर स्टेट इलेक्शन कमिशन सुद्धा येता तांकां स्ट्रिक्ट टायमलायन दिली आनी पूर्ण इलेक्शन 4 जानेवारी 2027 मेरेन फूल प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट जावपाक जाय अशें नमूद केलें. हे उलयता आसतना कोर्टान अशेंय बीन सांगलें की गव्हर्मेंट कॅनॉट चूज अ पॉलिटिकल कन्विनियंट डेट फॉर इलेक्शन. हाजो अर्थ प्रत्येक जाण वेगवेगळ्या तरेन इंटरप्रेट करपाक शकता आनी अकॉर्डिंगली टायमलायन सुद्धा फॉर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन नमूद केली. ती टायमलायन अशी आसतली: फायनल डिलिमिटेशन 9 सप्टेंबर पर्यंत जातलो, फायनल रिजर्वेशन बाय नोव्हेंबर 9 मेरेन, नोव्हेंबराचे 9 तारखेक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड इन डिसेंबर आनी पोलिंग आनी कावंटींग हे कंप्लिटेड बाय 4 जानेवारी. म्हणजे पोलिंग आनी काउंटिंग जे आसा ते 4 जानेवारी 2027 मेरेन कंप्लीट जावपाक जाय. उपरांत आमी स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन उलयले आनी अदीक म्हायती घेतली. हे इलेक्शन 2011चो सेन्ससा प्रमाण जातले, तशेंच लेटस्ट वोटर रोल बाय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या लिस्टा प्रमाण जातले. म्हळ्यार जो फायनल वोटर रोल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दितले तो रोल जातूर तुमकां आनी एक सांगपाक सोदता की हालींच गोंयांत SIR ड्रायव्ह म्हळ्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन फॉर वोटर लिस्ट जातूर जायते बदल आमकां दिश्टी पडटलो, त्या वोटर लिस्टा प्रमाण जातले. तशेंच हे इलेक्शन बॅलेटा वरवीं जातले अशें बीन स्टेट इलेक्शन कमिशनान सांगिल्लें आसा. ही जाली इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी. बट कांय गजाली आनीक आमकां समजून घेवपाची आतां गरज आसतली. आमी वदर पॉलिटिकली कन्विनियंट फॉर इलेक्शन, डेट फॉर इलेक्शन अशी उतरां वापरली, जी उतरां हायकोर्टान, ऑनरेबल हायकोर्टान सुद्दां वापरिल्ली आमकां आयकुपाक मेळटाली. ह्या इलेक्शनाक लागून कोणाक फायदो किंवा लुकसाण जावपाक शकता काय, हो एक प्रश्न आमच्या सगळ्यांच्या तकलेन उबरासता आसतलो. विचार करात, स्टेट लेजिस्लेटिव्ह इलेक्शन म्हळ्यार विधानसभेच्या इलेक्शनाक पयलीं जर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जालें जाल्यार कितलेशेच कार्यकर्ते बेजार जावपाक शकता. म्हळ्यार जांकां जे म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक उबे रावपाक सोदतले पूण जर पार्टेन तिकेट दिवंक ना जाल्यार पार्टेचेर बेजार बीन जावन पार्टेच्या अगेन्स्ट काम करतले आनी हाजोच लुकसाण पार्टेक भोगचो पडटलो स्टेट म्हणजे विधानसभेच्या इलेक्शनाक. हें नक्की आसा. ह्या खातीर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन पोस्ट स्टेट इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन म्हणजे विधानसभा इलेक्शना उपरांत जाल्यार पुरो अशे जायते लिडर्स मागता आसतले. येणारे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हे पेडणे, वाळपय, बिचोले, म्हापसा, मुर्मुगांव, मारगांव, कुंकळे, केपें, काणकोणा, कुडचडे, काकोडा आनी सांगे ह्या 11 म्युनिसिपालिटीन जावपाचे आसा. आतां इंट्रस्टींग गोश्टी ज्यो पळोवपाच्यो आसात त्यो म्हळ्यार स्टेट इलेक्शन म्हणजे विधानसभा इलेक्शन केन्ना डिक्लेअर जातले ते. तशेंच डिसेंबर हो फेस्टीव सिजन आसतलो आनी आसाय बीन. पूण जर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार कितें जातलें काय, आनी ह्या इलेक्शनाचो फायदो म्हणजे म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचो फायदो किंवा लुकसाण खंयच्या पार्टेक जातलो आनी तो कसो जातलो हें पळोवपाचें आसा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy.
Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.